वय सिस्टर. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाला बापा, आयच्या दिसा पासत हांव तुका आर्गां दिनवास दिता बापा. एक एक घोडये तूं आमकां राखून आनी सांबाळून दवरल्या पासत हांव आर्गां दिता बापा. जेजू, भाव विन्संट आमकां देवाच्या उतराची शिकवण दिता ती आमी बरे भाशेन आमच्या जिवितांत पाळून आनी देवाच्या पावलांनी चलूंक तूंच आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर बापा. हें हांव मागणें कोत्ता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आमेन. वय सिस्टर. आमेन. Amen. Amen. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा ब्रदर. जेजू कारगा. कैसा है ब्रदर? हाउ वाज योर मिशन? प्रेज गॉड. एकदम फर्स्ट क्लास. जेजू कारगा. It was in Pune. देव सदांच विश्वासी होय की ना? Yes, brother. ओय ब्रदर. देव सदांच विश्वासी आणि लोक ह्या दिसांनी आता हांव पळयता की लोक खरेंच ताणेला देवाचें उतर आयकोपाक. थिंचोरी Amen. सोलापूर गेलो, पुना गेलो, थिंचो लोक खरेंच उमेदीन देवाचें उतर आयकोंक येतात. आणि हांवें पळयलां सोलापूर लोक उमेदीन उतर आयकोंक येता, पूण कितें जालां, इतलीं वर्सां धर्म करून देवाचें उतर केन्नाच आयकोंक ना. फकत धर्म केला, मीस केला, तेर्स केला, नोवेना केल्या, सगळें देवस्थपण केलां, पूण उतर ना म्हणून तांची चाल मागणी करपाची, म्हणजे देवाक भिकाऱ्या भाशेन मागपाची, इतले उपास करपाचे, हें सगळें कोत्तात, लोक सगळें कोत्ता, पूण स्वत मानिना. आनी स्वत मानिना जाल्यार आमी कितलेय मागणे करून आमकां कसलोच फायदो जावंचो ना. कित्याक फकत स्वत मानून जें जेजून काबार केलां, संपादलां, तें आमकां फावो जाता, फकत भावार्था वरवीं. Praise God. तांकां उतराची सोजमणी दिवन त्या धर्माच्या मायंडसेटान काडून तांकां उतर शिकोवपाक ताका वेळ लागता. देखून फादर विल्फ्रेड जो पादवीकार थिंचोराचो, तो पुनांतल्यान वोकोतालो ताका, तो म्हणटा तूं म्हाका हांगा ये 3-4 म्हयन्यांनी ये. डिसेंबरान गेलो, आतां मार्चान गेलो, मार्च एप्रिलान, तो म्हणटा आतां परतून 3 म्हयन्यान ये. ह्या वर्सान 2-3 पाटी आनीक ये. आमी रितीर करया, साक्रामेंत काजाराचो कपल्स रिट्रीट करया. लोकांक शिकोवया कशे भाशेन आमी तें क्रिस्ती जिवीत, कशे भाशेन काजारी जिवीत जिवंक जाय. कित्याक आमकां फकत जें सांगलां तें आमी आयकलां. आमी जेन्ना काजाराच्या दिसा पाद्रीन आमकां कितें शेर्मा दिलो, तो पूण मातसो असो आयकलो, ताका रेस्पेराक आमी वचोंक जाय आसलें. मागीर तेजे उपरांत कितें करूंक जाय, डांस आसतलो सगळें, होय की ना? जेवपाचें, खावपाचें, ताचेर आमची चोत्राय आसली. उतर केन्नाच भितर वचोंक ना. आनी इतलीं वर्सां जावन आतां आमी आमचें मायंडसेट जाला, बरें, हें अशेंच जाता, तशेंच चलतलें, आनी कितें करपाचें. चलती का नाम गाडी, चलता तें चलो न्ही, पूण आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवना. म्हणटच हें पळोवन खरें जो कोण उतर शिकयता आनी पळयता अशें जाता म्हणून ताका उमेद पासून ताची मातशी डावन जाता न्ही, एनकरेजमेंट डावन जाता. कित्याक लोक उतर नको, अजून पासून ल्हान भुरग्या भाशेन दूध पियेता त्या भुरग्या भाशेन, इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड दे आर जस्ट लायक लिटल चिल्ड्रन, लिटल बेब्स. देखून आमी जी देवाचें उतर आयकता, आमी जे देवाच्या उतरान हात, आमी हें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक इतलें गरजेचें. जायत आमची शेजारी, जायत आमची फामिलींतलीं, जायत आमच्या कुटुंबांतलीं, जायत आमच्या इग्रोज मातयेंतलीं, जी पास्टरल कावन्सिलान आहा, लेक्टर्स आहा, युकरिस्टीक मिनिस्टर आहा, कोणूय आसूं, आमी समजना की तो आतां उतर शिकयता, तो कावन्सिलान आहा, तो पॅरिश कावन्सिलान आहा, तो देवाचें उतर आमी कोमियाव दिता, युकरिस्टीक मिनिस्टर, जायत ते वाडल्यात म्हणून कांय ना, हेंच चलता. जो कोण टायटल पासून ना इगर्जेन, पॅरिश कावन्सिलान ना, कांयच करिना,
पूण देवाच्या उतरान हा ते खरेपणी जाणवायन बोल्ल्यात आनी हे जे आतां सगळें काम कोत्तात अजून पासून दूध पियेतात होय की ना बस हें घडलें पूण बरी खबर म्हणल्यार लोकांक भूक हा ताण हा देवाच्या उतराची आमेन Amen. Praise God. जेजू कारगा Jesu karga. म्हणटच आमची आमी टेस्टिमनी कितें आहा आमी कितें कोत्ता ह्या दिसांनी आमी उतर परगट कोत्ता आमी कसली फळां दिता कोणाक आमी मेळटा कोणाक कितें सांगता चल आमी सगळी टेस्टिमनी दिवया आयज शिकोवन शिकोवन सदांकाच चलता आमची आमी पळोवया आतां पास्काची परब जावन आतां आमी इस्टर संडे जावन आतां इतले 3 सुमान जाले आमी कितें कोत्ता वी आर एन इस्टर पीपल कोण हा टेस्टिमनी दिवपाक बाय नेटी बाय फ्लावी बाय जोनिना विला जसिंता पपेचुआ म्हाका दिसता आमी सगळीं कितें ना कितें करीत आसा वय की ना Yes, brother. Brother. Praise God. Praise God. Sister Jonina, you have? Praise God. No, sister. Jesus. Karga Jesu. Jesus. Praise Jesus, brother. Brother, धाकटे धाकटे वाटेन लायक भुरग्यां वो कोणाक एश कोन्न मेळ जाल्यार देवागे उतर म्हणजे दिता लायक यू नो if they face any trouble or in studies and all that. ते भाशेन म्हणजे थोडी थोडी स्क्रिप्चर दिवन तेंका देवाची ओळख एश कोन्न दिता मातशें केन्नाय आनी जाणटी आहाय तेंका म्हणजे एश कोन्न कितें सांगता देवाचें उतर जेजून कित केलें आमचे पासत कित कोन्न जेजून आपणें रोगोत वालोयलें आनी ते रोगतान आमी म्हणजे आमची पिकोवणी जाता सो इन लिटल वेज आय गिव देम द वर्ड लायक whoever I praise God. जाणे बाय नेटी जेन्ना आमी भुरग्यांक दिता जाणट्यांक दिता कोणाकूय उतर दिता पयली वस्त आमकां कळोंक जाय ती खी आहात ती वे दे आर समजा आमी समजा पयली पाट एका दोतोरा कडेन गेली फॅमिली डॉक्टर पयलेच पाट दोतोरा कडेन गेली दोतोर आमकां कसलें वखद दिवचे पयलीं वो आमकां एग्जामीन करचे आदीं तो विचारतलो तूं कोणा कडेन गेलाय ही तुका दूख हा हे तुका त्रास हा कितले दीस जाले कितले म्हयने जाले केन्नाथान जालां आतां तुका न्हीद पडटा तुका जेवण खावंक जाता सगळे प्रश्न विचारता कित्याक ताका जाय पयली वस्त ताका जाय कळोंक तूं खंय आहाय तो तुजी परिस्थिती कशी आहा ती आनी जेन्ना ताका कळोन येता की तुका चड त्रास जाता तुका जेवण जायना न्हीद पडना हे आतां 2-3 म्हयने जाल्यार तूं ह्या दोयसा कडेन गेल्यान त्या दोयसा कडेन गेल्यान तें वखद घेतलां तें वखद घेतलां ही सगळी हिस्ट्री काडल्या उपरांत तेज्या उपरांत तो म्हणटा आतां चल आतां तुका हांव पळयतां आतां म्हजो स्टेटोस्कोप घालता तुका चॅक कोत्ता
म्हाका अशें दिसता तूं इतले टेस्ट कर, म्हाका टेस्ट रिपोर्ट जाय, कित्याक म्हाका कळोंक जाय तुजी परिस्थिती कशी आहा ती. तेच भाशेन आमी जेन्ना कोणाक देवाचें उतर शिकयता, भुरग्यांक जावं, जाणट्यांक जावं, कोणाकूय जावं, आमी तांकां कितेंय उतर दिवचे पयलीं आमकां पयलें कळोंक जाय ती खंय आहात ती धर्म करतात, ती खरेंच स्वत मानतात, ती देवाचें उतर आयकतात, हो बिश्टें तेर्स करून आनी नोवेनां करून, लादाई करून, मिसां करून, हें करून, तें करून ती आतां आपले दीस काडटात. पूण उतराची सोजमणी ना जाल्यार आमी तांकां एका ल्हान भुरग्या भशेन, जाणटी जावं, व्हडलीं जावं, कोणूय जावं, तांकां ABC देवाच्या उतराची शिकोवपाक गरजेची. खूब पाटी आमी म्हणटा ती जाणटी आहात, ती जाणटी कशे भाशेन तांकां सांगूंक जाता. पळय तांकां कितें सांगता. जायत एक 20 वर्सांची चली, 20 वर्सांचो एक भुरगो देवाच्या उतरान इतलो आहा म्हणून तो एका 60 वा 80 वर्साच्या दादल्याहून आनीक सुबेज जाणवय नासतलो. He'll be more mature in his relationship with Jesus than a person who's 70, 80 or maybe 90 years old. कित्याक? कित्याक तो उतर जाणो, ताणें उतर शिकलां, ताणें उतर आयकलां, तें उतर पाळटात. आनी आतांचे तरणाटे खूब जाण देवाच्या उतरान हांवें पळयलां, शोलापूर पळयलां, पुना पळयलां, तरणाटे आतां 20, 25, 30 हे तरणाटे आतां खरेपणी देवाचें उतर, तांकां धर्म नाका, तांकां मीस नाका, तांकां इगोर्ज वचपाक नाका, तांकां म्हणजे वीट येयल्या इगोर्जेक वचपाक, त्योच काणयो आयकोपाक. पूण तांकां उतर सांगीत जाल्यार आनी तें उतर सांगून तांकां मागीर सांगीत जाल्यार बाबा हें कर, तें कर, मागीर म्हाका सांग. आनी ते कोत्तात आनी म्हणटात हें केल्या उपरांत कितें जालां म्हज्या जिवितांत, म्हाका जाणवाय मेवल्या, म्हजे एग्जाम बरी चलता, म्हाका ती पेकोवणी मेवल्या, म्हाका खूब शांती मेळ्ळ्या. आनी आतां ते देवाच्या उतरान रिगून रावन तांचें जिवीत बदलना. पूण जो लोक आतां इतलीं वर्सां इगोर्जेक वसत गेले आनी वसत येयले आनी तांकां धर्म करून तांकां संवय जाल्या, तांचें जिवीत तशेंच उरलां. तांकां उतराची सोजमणी ना. देखून आमी कोणाकूय ल्हान जावं, व्हड जावं, जाणट्याक जावं, तांकां कितेंय उतर दिवचे पयलीं आमकां कळोंक जाय तांची परिस्थिती कशी आहा ती खंय आहा देवाच्या उतरान, ताचो भावार्थ कसो आहा. आनी जेन्ना आमी वेळ काडटा, म्हणजे कोणा कडेन गेलीं आनी कोणाक सांगलें, पयल्या दिसा आमच्यान कांयच सांगूंक जायना. जेजू तुज्या पासत मेलो, आमी तांकां आर्गां घालीं, हें ताका सांगपाकूच कसलोच फायदो ना. कित्याक आमकां कळोंक जाय हांच्या भेजान वा तांच्या काळजांत कितलें उतर आहा, कशे भाशेन ती फकत धर्म करीत आयल्यान हो खरेपणी तें उतर सत मान. म्हणजे चड लोक जो 60-80 वर्सांचो आहा ताणें केन्ना उतर बेश्टें कितें रिती राखल्यान, कोणी जर युट्यूब व्हिडिओ केला, कोण जर पाद्रीन कितें मिस केला, तितलेंच. कित्याक देवाचें उतर तेन्ना 50-60 वर्सां पयलीं कोणूच उतर सांगिनासलो. फकत शेर्मा मातशें कितें जालें, फेस्त जालें, सान कायतान, सान तोमे, सान आंतोन, हे साताच्योच खबरो सांगपाच्यो. पूण उतर केन्नाच नासलें. आतां सगळीं आमच्या गांवांनी, ह्या गांवांनी आजून पासून गोंय फेस्तान चलता. आतां 2-3 दिसांनी हांगा म्हापशा मिलाग्रीचें फेस्त जातलें, फेर येयल्या ऑलरेडी. ते कितें सांगतले, मिलाग्रीच्या फेस्ताक मुजगांनी लायलो कान म्हणटात. ल्हान थाने हेच कांतार आयकता, मिलाग्रीच्या फेस्ताक मुजगांनी लायलो कान, तेच घेवन बसून आहात. जेजून आपल्या खुर्सार बसून ताच्या गायांनी बी बरी जाली ते आमकां कोणें सांगूना. पूण मुजगांनी लायलो कान. That's the tragedy. देखून आमी कोणूय जावं तुज्या घरा कोण तुका मिस्टर खोबरेक येयला जाल्यार कॉमेस करपाचें, बाबा आयकात, आमी उतर शिकयता आनी आमी शर्मा भशेन जायना, इंट्रस्टींग करूंक जाय. बाबा तुमी उतर आयकतात,
खंय आहा तुमची परिस्थिती, खंय आहा तुजी सावूत. मागीर सांगतले ना ब्रादर हे फोडटा, या दोतोरा कडेन गेल्या वयजान हें दिलां तशें दिलां आनी न्हीद पडना आनी दीस काडटा. तुका कॅन्डिडेट थंयसर तुज्या घरा फुडल्यान तुज्या घरान मेवलो तुका अशें उलयतात जाल्यार. प्रेज गॉड. पूण आमी आयकता काय? कोण खंय उलयत जाल्यार आमी आयकता. आमी थंयसर मागीर बरें तुका गरम च्या हाडटा बरी, तुका तिजान हाडटा, तुका बरी पेज करता आनी बरें लोणचें हाडटा, बरें खा. तितलेंच आमी दिवपाक तयार. उतर आमी दिवपाक गरजेचें. त्या उतराची सोज म्हणजे तांकां ती भूक, तांकां ती ताण, तांकां ती आस उतराची दिवपाक गरजेची. Pray, brother. आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. आनी कोण हा? सगळीं आयस्कींग गेल्या नायस. Anything to share, Flavi? बाय फ्लावी? येस. Brother, yes, like हांव लास्ट टायम म्हणटालें आमगे तूं मोठा कॅन्डिडेट येताय केन्नाय तेंक सांगपा डिफिकल्ट जाता बिकॉज तेंक कितें सांगलें ती म्हणटाय ओय हांव तेशी हांव जाणाय हांव तेंच कोत्ता लायक कितेंच जाता बट आयकताय ती आयकताय बट अगेन कितें जाता मातशें डिफिकल्टी की मागीर बॅक टू स्क्वेअर वन जाताय मागीर थोड्या टायमान मागीर आमकां समजावपा पडटा सो तूं तें लेवल तेंगेलें कितें आहा लायक सिम्टम्स ऑफ लायक विचारपा तें गरजेचें लायक आय टेक दीस हे उळस दवरता लायक तूं मोठे भाशेन आतां बट या जायत जाण येताय आनी सम आर रिसेप्टीव सम आर नॉट तशें बट एक इन जायना वी ट्राय अगेन पोतून लायक सो एक म्हाका विचारपा जाय आहलें सम एशें कोन्न आसताय की लायक कितें म्हणटाय की ना हांव तेंच कोत्ता लायक और लायक आयकताय एक पाटी बरें दिसोलें काल्लो तेंच म्हळें तुवें सांगलो तें केलें बट मागीर कितें जाता लायक टायम एंड अगेन ती पोत्तून ती तुवें वयताय सो वॉट डू वी डू ब्रदर लायक कितकोन ऑफकोर्स हांव आय डोंट गिव अप हांव तेंक सांगता सांगोत रावता जाता ते भाशेन लायक विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट सो लायक कितें अशें लायक देर इज वन पर्सन लायक वन सिस्टर इन क्रायस्ट एल्डरली पर्सन बट like I feel sorry for her like temporary हें जाते बरें दिसता आयकोन but again she goes back so like कितको एशें को हें करपाचें तेंकां and she's like daily like day in day out येताच like so yeah so that permanent हें उरपाक no तांकां पळय एक पाटी तांकां उतर दिलें आनी आमी सजवलें की उतर दिलें म्हण तें उतर आयलें आनी तांचें जिवीत बदललें हें केन्नाच जावचें ना. Praise God. आतां म्हाकाच पळयात तुमकां दिसता की एक पाटी शर्मा आयकोन एक पाटी हें उतर आयकोन म्हजें जिवीत बदललें केन्नाच ना. हांव तुमकां फोट सांगतलो देवान म्हजे भयर कितलें पासियेंस दवरलें कितलीं वर्सां कितले रितीर कितलें देवाचें उतर आनी तें सजमना नासलो अशें न्हय सजमतालो इतले रितीर गेला इतलें उतर आयकलां बट वेन आय वॉज 45 years old एक दीस म्हजे दोळे उक्ते जाले तेन्ना म्हाका कळ्ळें हो हें उतर बिश्टें आमी आयकना ह्या उतरान खरेपणी पदवी हा पावर हा आनी जेन्ना हांवेंच म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें हें उतर कशे भाशेन म्हणजे आमी म्हणटा न्ही देवाचें उतर म्हणटा हिब्रूचो 4:20 कितें म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 4:12 देवाचें उतर जिवे आनी बोलिश्ट जिवे आनी बोलिश्ट एका दोनूय वाटांनी पाजलेली तलवार पाजलेली तलवार ही म्हाका सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत की देवाचें उतर जावना जिवे आनी बोलिश्ट आनी दोनूय वाटेनी पाजलेली तलवार तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा हें उतर आमी बिश्टें हें न्यूज पेपराचेर वाचता कोणें हेंच्या पुस्तकाचेर बरयलां हें उतर तशें न्हय हें उतर जावन आसा देवाचें उतर हें जावन आसा देवाचें उतर आनी देवान आमकां आपले भाशेन रचल्यां वय की ना He has made us in his own image and likeness. Yes.
आमी जेन्ना ताणें आमकां आपले भाशेन रोचल्या जाल्यार आनी ताच्या उतरा प्रमाणे ताणें स्वर्ग आनी संवसार आनी सगळें जें आसा तें ताणें रोचलां जाल्यार आनी आतां ती पदवी आमकां दिल्या जाल्यार आनी आमी ताचें उतर घेवन आमी ते सत मानून आमच्या काळजान रिगून दवरून आमच्या मनाची नोसवणी करून ते आमी तोंडान उक्तें करून उलयत जाल्यार आनी आमी ताची त्या उतराची पदवी आमच्या जिवितान आमी पळयला जाल्यार कितें जातलें? तुजो भावार्थ वाडटलो. म्हजो भावार्थ कसो वाडटलो? हांव कशे भाशेन देवाच्या उतरान रिगून आयज पासून आतां कितलीं वर्सां जालीं? नाव ऑलमोस्ट 17 years, 17 वर्सां. आनी दिसान दीस आतां वाडत वेता. म्हणटच हो मोग देवाच्या उतराचो हो मोग म्हणजे देवाच्या उतराचो मोग पयलो येता आनी मागीर जेजूचो. कित्याक जेन्ना तूं पळयता की ताच्या उतरा वरवीं कितें आमच्या जिवितान घडलां तें आतां आमची चोत्राय वेता त्या मनशाचेर त्या जेजूचेर, ताच्या नांवाचेर, त्या देवाचेर. वय पयलीं आमची चोत्राय वेता त्या उतराचेर. ना तर आमी धर्म करीत जाल्यार आमी इमाज दवरता, हो एक स्टॅच्यू दवरता, तो जेजू हो तो सांत आंतोन, तो ती आंकवार ती सायबीण माय. तो धर्म सोडलो आमी इगर्जेन गेलीं घरा मागीर ती देवाक तिजोच दवरलो. पूण जेन्ना ताचें उतर आमचे भितर आहा तें उतर आमी सांबाळून दवरता आनी तें उतर आमी पाळटा, आमचो संबंद त्या जेजूशी, त्या खऱ्या देवाशी, त्या जिव्या देवाशी दिसान दीस घट जायत वेता. आनी हाका म्हणटात सासणीक जिवीत. इटर्नल लायफ, इट्स अ रिलेशनशीप. इटर्नल लायफ म्हणजे मेल्या उपरांत आतां आमी इटर्नल लायफ जियेता म्हणजे मरण आमकां येवचें ना. आमकां मरण येवचें ना. डेथ विल नॉट कम फॉर अस. कित्याक ताचें उतर आमचे भितर आहा. वी आर लिव्हिंग इटर्नल लायफ. इटर्नल लायफ म्हणजे एव्हर लास्टिंग लायफ, नॉट आफ्टर दीस लायफ. द मोमेंट आमी जेन्ना सत मानता आमकां मरण येवचें ना. जेजू ये पर्यंत आमकां मरण येवचें ना. कित्याक जेजू आमकां मरण येवन ताणें त्या मरणाची चावी सैताना कडसून काडून व्हेल्या. He's taken the keys from Satan. Praise God. अर्का जेजूक. Revelation chapter 1 verse 8 कितें म्हणटा? घालया. Revelation chapter 1 verse 8. Flavi? There. I'll read. Yes, sister. Yes. हांव ओरोंब आनी शेवट आसा तो, आसलो तो आनी येवचो आसा तो सोर पदवेदार अशें म्हणटा तो सोमी देव. म्हणजे कितें? He was ओरोंब आनी शेवट, beginning and the end. बरें. आतां हे सोडून आतां आमी 18वी वड घालया. आतां हे वाचलें न्ही आमी, 8वी वच वाचली. तो कितें म्हणटा? हांव ओरोंब आनी शेवट. शेवट. आतां पळयात 18वी वड कितें म्हणटा ती. हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेल्लो पूण आतां हांव सोर काळाक जिवो आसा. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आधीन आसात. ह्या पासत जेजू तूं बरें जा. जेजू कारगा. होली आर्का जेजू. 18वी वड कितें म्हणटा? हांव तो जिवो आसा. ही जेजूची उतरां. हांव तो जिवो आसा. हांव मेलोलो. होय, निमाण्या सुखाक तो मेलोलो, ताका कुर्सार मारलोलो. पूण आतां हांव सोर काळाक जिवो आसा. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आदी आसा, म्हज्या ताब्यान आसा.
Praise God. God. Praise ह्यो Jesus. चावयो मोन्नाच्यो चावयो कोणा कडेन आसल्यो Soitanaकडे. केन्ना ताका मेवल्यो ह्यो चावयो When Adam and अभिमान Adam and पातळ केला तेन्ना आदामान. आदामान इवेन ते पातक केल्या उपरांत वय की ना होय. म्हणटोच पातका वरवीं मरण येयलें जेन्ना पातक मनशा कुडान केलें आतां त्या पातका वरवीं मरण येयलें पळयात पावलो कितें म्हणटा रोमकारां 22:23 Romans chapter 6 verse 23 सिस्टर वाचिता सिस्टर नेटी. Praise पातक God. दिता तो मुसारो मुशारो मरण देव मरण दिता तें फुक्याचें देणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासणीक जिवीत. जेजू कारगा पातक दिता ते मुशारो मरण मरण पातक दिता तो मुशारो मरण देव दिता ते फुकें फुक्याचें देणे देणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान एकवटान सासणीक जिवीत सासणीक जिवीत. Praise God. म्हणटच जेन्ना आदामान इवेन ते पातक केलें आनी तें फळ खालें आतां तांचें जें सैम आसलें तें देवाचें सैम आसलें तें सैम कितें जालें तें पिड्ड्यार जालें आनी आतां आमकां पातकाचें सैम मेळ्ळें सिन नेचर आनी तें पातकाचें सैम आसलें म्हणून आतां आमी पातक करपाक कोमेस केलें मनशा कुडान आमच्यान पातक करूंक जायनासलें कित्याक देवान आमकां रोचोंक ना ते भाशेन पातक करपाक पूण जेन्ना आदामान इवेन तें पातक केलें आतां तांकां पातक करपाचें सैम येयलें देवाचें सैम गेलें आनी पातक करपाचें द सिन नेचर केम आनी सिन नेचरा वरवीं आतां आमी पातक करूंक लागलीं म्हणटच देखून जो कोण आयज काल जल्म घेता आमी जेन्ना जल्मलीं आमच्या मांयच्या कुसव्यान तेन्ना आमी कांयच पातक करूंक ना पूण आमी पातकान बुडून आमी ह्या संवसारान येयलीं कित्याक तें पातकाचें सैम आमचे भितर आमच्या मांयच्या कुसव्यांतल्यान आमकां मेळ्ळें पूण कितें जालें एक दीस आमी शेवट तोमान आयकलें खूब लोक समजता बातीस केल्या उपरांत तुजें सैम वेता म्हणून आमकां सत्य सांगूंक ना एका ल्हान भुरग्याक बिश्टें ताचो बातीस करून ताचें पातकाचें सैम वेता हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो म्हाका असल्यो काणयो आमकां सांगल्यात तितलीं वर्सां हांव समज आमचें सैम केन्ना गेलें तें आदोवचें पातक आमकां बातीस दिल्या उपरांत आतां पळयात कितल्या लोकांनी बातीस घेतला आनी कितलीं जाणां इगोर्जेक पासून मागणें करिनात धर्म चेंज केला पातक कोत्तात पळय आमचे सगळे मिनिस्टर ते तांचो बातीस जावंक ना क्रिस्तांव ते म्हणटच केन्ना आमचें सैम बदलता when does the sin nature get destroyed एक दीस आमी व्हड जाता कोण आमकां शेवट तोमान परगट करता आमकां ती सजमणी मेळटा की जेजून आपलें रगत कशें वारयलें तें जेजू कितले कोश्ट भोगचे पडले आमचें मन उक्तें जाता आमकां सजमणी मेळटा आनी त्या वेळार आमी देवाक आर्गां दिता जेजू पासत सायबा हांव तुका आर्गां दिता हांव जेजूक म्हजो सोमी देवन सर्वनान मानता हांव ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आयज कोमेस कोत्ता वो निच्यो घेता त्याच वेळार हें म्हजें सैम जें पातक करपाचें सैम आसलें तें सैम आतां काबार जाता तें तुटता तें काबार जाता आनी आतां म्हाका देवाचें सैम मेळटा देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता पूण हाचो अर्थ न्हय की हांव पातक आजून करचो ना
हांव म्हज्या मनान कोत्तलो आमच्या कुडीन कोत्तलो पूण म्हज्या आत्म्यांतान म्हज्यान करूंक जायना देखून ज्या दिसा हांव देवाक सोमी दिवान सोरवंडार मानून घेता देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता कित्याक पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना वी कॅनॉट लिव द क्रिस्टियन लायफ विदाउट द होली स्पिरीट आमच्यान फकत धर्म करूंक जाता इगोर्जेक वचोंक जाता थोडे तेर्स करूंक जाता थोडे मागणे करूंक जाता थोडे नोवेना करूंक जाता बिश्टे बडबड्यान मागणे करूंक जाता पूण संबंद आमचो ना आमी मेलिल्ली भाशेन आसतले हांव पूण ज्या दिसा आमकां पवित्र आत्मा मेळटा आमकां उतराची सजमणी मेळटा आमी तें उतर पाळटा वय आमी चुकता वयर सकला वेता पूण आमी खरेपणी तो पवित्र आत्मा आमकां भितर सांगीत आसा बाबा तें करनाका ते भाग्यवन जिवीत ज्यो पवित्र जिवीत ज्यो त्या उतरा प्रमाणे चल आनी जितलो तो आमचे कडेन उलयता आनी आमी तें उतर आयकता आमी आमकां दूख भोगता हाचो वयर कितें पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयत आसा म्हणून पूण आमी तें पवित्र आत्मा उलयता आनी आमी ताचें कसलेंच आयकना आमी फकत धर्मान बुडले आमी जें करूंक जाय तें कोत्ता आनी करीत जाल्यार एक दीस तो पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवपाक बंद करता ल्हान 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 वी क्वेंच द होली स्पिरीट ताच्या उपरांत आमी ताका दुखयता वी कॉल इट ग्रीविंग द होली स्पिरीट आनी एक पाटी तो ताका दुखयलो आमी पवित्र आत्म्याक आतां तूं कितले मागणे कर कितले तूं उपास कर कितले तूं बोगसणे माग काबार तुजें दार बंद जालें देखून आमी हें उतर आमी सदांकाल आयकता बुधवारा दीस सकाळीं रातचें आमी उतर सांबाळून दवरता तें आयकता ताजें नियाळ कोत्ता त्या उतरा प्रमाणे चलता आतां आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता खरेपणी आमी तें उतर आमी सांबाळटा तें उतर आमी पाळटा आतां आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता आनी एक दीस 2 दिसान 3 दिसांनी एक सुमारान जावचें ना ताका थोडो वेळ म्हयने लागतात हांव म्हजीच खबर सांगता पूण एक पाटी आमचो नो जोल्म जालो आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर येयलो आनी आतां आमी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकून आनी आमी खरेपणी तें उतर सांबाळून त्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागता आतां आमची खरेपणी आमी एक जैतिवंत जिवीत धुमाळो येता लोक आमकां नाकारता लोक आमकां पयस दवरता लोक आमचेर आड उलयता पूण आमकां कसलेंच हुस्कें ना तूं उलयताय उलय तूं आमकां बरें म्हणटाय देव बरें करूं वायट म्हणटाय देव बरें करूं तूं कितें आमकां वायट कोत्ताय देव बरें करूं कित्याक तूं कोत्ताय तें म्हाका कांय पडोंक ना म्हजो देव म्हाका कितें म्हणटा आपलो आपुरबायेचो देव म्हाका देवान म्हाका कितलो विचून काडला आनी तो म्हाका कशे भाशेन म्हजे सांगात आहा तीच म्हाका घोटाय दिता तीच म्हाका जाणवाय दिता आनी देखून म्हजी शांती सदांकाल आसता कित्याक तो म्हज्या सांगात आहा हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू Thank you, जीसस Jesus. पण उतर ना जाल्यार पवित्र आत्मा जाल्यार कोणें कितें म्हणलें तो कोण रे म्हाका सांगपाक तो कितें सजमतात ती कितें म्हणटात आनी कित्याक ती अशें म्हणटात आनी जालें आमचें एकाचे 4 चाराचे 8 आमी तांच्यो खबरो तांची जोगणी ताणें कितें म्हणलें ताणें कितें सांगलें म्हाका कांयच पडोंक ना आय एम नॉट इंट्रस्टेड पूण आमी कितें करता मातशें कितें देंवचारान कोणाक उजार केलो कितें म्हणपाक कितें आमचें वायट कितें कोणें आमकां कितें म्हणलें जालें आमची सगळी बॅटरी डावन मागीर आमी आहात थंयसर ल्हान भुरग्या भाशेन मागीर कोणें येवंक जाय आरे पुता रे आरे बाबा रे आले ले 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 पुट्टू पुट्टू करून मागीर तांकां पोत्तून मागीर पोत्तून जाता मागीर पोत्तून कोण येता आले ले ले पुट्टू पुट्टू करून मागीर तें चलता म्हणजे आमचें सदांच कॉल चलता तुका पुट्टू पुट्टू करपाची गरज ना तुजे कडेन पवित्र आत्मा तुका पुट्टू पुट्टू करपाक लाग सगळे करपाचे ते जाय फकत ल्हान भुरग्यांक जो लोक धर्म करता तो Brother, उतर हा पवित्र आत्मा आमकां कोणाचें पडोंक ना brother, येस Brother? माय लव येस to give you example, no, it always rings in my ears. तूं म्हणट न्हू म्हाका तेणें विश करूंक ना म्हाका चॉकलेट दिवंक ना सदां म्हाका ती उगडास येता आनी टू बी ऑनेस्ट तूं आतां सदां गोवाय की कितें आहा लायक मिगे कितें जाता लायक
I was working more towards like तू कितको म्हणटा आत्म्यान कुडीन आनी मोन्नान पवित्र जावपा आमी जिवीत जियेवपाचें. सो मिगे हें चलतालें ते एरियांत. ऑफकोर्स देवा कोणाक कितें येयलें उतर दिलें बट माय मेन दीस वॉज मिगल्या जिवितांत हांव तें उतर पाळून पावपाक. सो आय एम सो मच बेटर आनी जायत पाट म्हाका तुगे ते हे लायनी चुकडास येता बट नाव इट रियली आय एम सो मच कितू हांव डिफरंट आहा आतां की इट डजंट अफेक्ट मी मच टू बी ऑनेस्ट. या सो फॉर मी मिगे गोवायकी एक ही जाता की इट्स हेल्पिंग मी सो मच उतर न्हू इट्स क्लेन्सिंग मी सो मच आनी आय एम एबल टू मोर वॉक इन स्पिरीट रादर देन फ्लॅश. पयलीं जायत जाय तूं मोठे भाशेन तेणें म्हाका एशें कितको म्हणलें कित्याक म्हणलें ऑल दॅट बट आतां न्हू आय माय आयडेंटिटी आनी देव म्हजी आय एम मोर ऑफ लायक आम देवा प्लीज करपाचें. सो ऑल दीस देवागे एज लॉंग एज आम देवागे उतर पाळटाय I don't have to worry about anything. So I'm so much better. So मिगे ही एक गोवायकी अशी की मिगल्या जिवितांत I can see so many changes. Yeah. येसू कारगाम Yeah. येसू Praise कारगाम God. गणे बाय फ्लावी Yes, आता brother. हो फोन म्हज्या हातान हा हाचो कलर ब्लॅक सारकें न्ही ब्लॅक न्ही Oy. आता हांव कोणाक सांगता म्हणटा बाबा हो म्हजे कडेन फोन हा तेजे कवर ब्लॅक हा तो म्हणटा ना ना तेजे कवर तो कलर ब्रावन हा ना म्हणटा ब्लॅक हा हांव कितें करता जाण आतां म्हाका संय जाल्या हांव ब्लॅक हा तें जाणो जाल्यार आनी तो ब्रावन म्हणटा बरें बाबा ब्रावन हा तूं सारको रे पूण हांव म्हजी शांती पिड्यार करपाक तयार ना म्हणजे म्हजोच चलपाक पूण कोण देवाचें उतर सांगीत जाल्यार तें उतर अशें जावंक जाता तेन्ना हांव ओगी रावना पूण देवाच्या उतराचेर देवाचें उतर सोडून कोण कितें म्हणीत जाल्यार बाबा हें बरें दिसता आनी म्हाका बरें दिसना तें तो म्हाका बरें वय रे बाबा बरें दिसता हांव म्हजी शांती पिड्यार करपाक तयार ना तेंचो वेळ पिड्यार करपाक ना कित्याक म्हाका वेळ ना तेंचोर म्हजोच हुकूम चलोवपाक की हांवूच रायट म्हणून जेन्ना देवाचें उतर हा त्या वेळार हांव म्हणटलो बाबा तूं कितें चिंताय तें तूं चिंताय पूण हें सत आनी हांव तुका सत सांगता आनी हांव फुडें वता आनी आर्ग्युमेंट करपाक ना कित्याक आमकां हो जागो पावपाक गरजेचो जेन्ना आमचे भितर लोक येतलो आमचे राड येतलो हे हातून मीठ घालूंक ना हातून हें घालूंक ना हातून भाजी घालूंक ना हातून हें करूंक ना तें करूंक ना बरें करूंक ना जायत सोड ते आर्ग्युमेंट करून ती शांती पिड्यार करून डोंट लूज युअर पीस समजा तूं Praise तूं God. मीठ घालपाक विसरलोय आनी कोण म्हणल्यार मीठ घालूंक ना आनी तूं अशेंच करताय आयक डिस्कशन करपाचें न्हय बरें मीठ घालूंक नाका आसूं बरें ताका उलयता तें उलोवनी हांव म्हजी शांती पिड्यार करपाक तयार ना आनी तुवें मीठ घालूंक ना मागीर तुवें मीठ घालें जालें कॉमेर्स गॅर जालें कॉमेर्स एवॉयड एनीथींग वीच इज गोइंग टू कॉज अँड डिस्टर्ब युअर पीस एक पाटी ही एटिट्यूड घेतली न्ही तूं पळय कशें जाता तें ब्रदर ओय चान्सूच मेळना ओय ब्रदर हांव आहा तूं आतां म्हणटा न्हू हें घालूंक ना म्हूण पडलें काल्लीच म्हाका जालें आनी न्हू एक आवाज सांगता आतां तूं हें विचार म्हूण बट हांवें विचारूं ना दुसरो आवाज सांगता क्वायट चूप तोंड बंद आनी तोंड बंद केलें एंड आय फेल दॅट पीस आनी म्हाका ती शाबाशकी एज इफ द होली स्पिरीट इज सेइंग व्हेरी गुड वेल डन इमिडिएटली म्हाका वेल डन म्हूण अशें करून येयलें आनी आय वॉज सो हॅप्पी शेअरिंग विथ माय डॉटर विथ माय हजबंड तेन्नाच सो एक धाकटी एग्जाम्पल ती बट आय वॉज लायक नाजाल्यार कितको न्हू इम्पल्सीव जायन आतां लायक सांगपाचें बरें तूं अशें सांगत आनी तूं कितू म्हणजे टीट फॉर टॅट तें नाका येस्टरडे Correct. कालूच म्हाका तें जालें तूं म्हणटा तें एक्झॅक्टली लायक तेजें रीच सो प्रेज गॉड आमगे पीस सांबाळप कितू आनी हें बरें सांगलें तुवें की वेर यू आर लायक जाय थिंगा तोंड उगड लायक तुवें कितको बरे भाशेन सांगलें की देवागे उतराच ते टायमार येस यू तूं जाय जाल्यार तुगे तोंड उगड आर्ग्यू कर वे यू फील द पर्सन इज रॉंग बट नाक ते गरजी वस्तू लागून नो क्वायट या लेस द बेटर लेस द स्पीकिंग बेटर प्रेज करेक्ट गॉड या थँक यू जीजस थँक यू ब्रदर येस एक पाटी आमी हो थाराव घेतलो आमच्या मनान की हांव आतां आर्ग्युमेंट करचो ना म्हाका डिस्कशन नाका हें तशें करूंक जाय बरें तुका तशें करूंक जाय कर हांव अशें करता वेता तुका तशें करूंक जाय कर तुका ती आयस्क्रीम तुका तें फ्रूट सॅलड जाय ताजेर आयस्क्रीम घालूंक जाय ताजेर चेरी घालूंक जाय घाल नो प्रॉब्लम
ते अशें करूंक नाका, ते तशें खावपाचें, ते जेवच्या पयलीं खावपाचें, जेवच्या उपरांत खावपाचें, तें म्हाका पडोंक ना. तुका आयस्क्रीम जेवच्या पयलीं खावंक जाय, खा. जेवतोच खावंक जाय जाल्यार खा. मागीर 2 वरांनी खावंक जाय, खा. तुका जे करूंक जाय कर, नो प्रॉब्लेम. आमी कित्याक म्हाका आमची कळ्ळें ना. तकली पिड्यार करपाक? वाय डिस्टर्ब द पीस? Praise पूण God. एक पाटी आमी असलो एटिट्यूड घेतलो आमच्या फॅमिली बरोबर, आमच्या कुटुंबा बरोबर, आमच्या इग्रोज मातीन, आमी जेन्ना कामाचेर आसाव, आमी पॅरिश कावन्सिलर आसाव, आमी आमच्या ऑफिसान आसाव, आमी आमच्या कामाचेर आसाव, असली एटिट्यूड घेतली म्हाका डिस्कशन नाका. पण हांव समजा कितें केलें, म्हाका कोणें काम दिलें, हांवें केलें तें काम, कोण येयलो, ही आनी कितें केलां हें सगळें मिस्टेक. तुका कशें जाय, बरें, टाटा बरयता, बरें, डिस्कशन ना. ओके, ना तें अशें करूंक जाय, तूं कित्याक सांगना. डिस्कशन करपाचें न्ही, जस्ट डू इट, बस, काबार कर. शांती पिड्यार करपाची न्ही. डोंट लूज युअर पीस. शांती तुजी पिड्यार कोण नाका. डोंट लूज युअर पीस. कित्याक सैतानाक जाय आमची शांती पिड्यार केल्ली. आनी एक फावटी आमची शांती पिड्यार जाली, आमकां मागणें करूंक नाका. आतां सैतान येता आनी आमकां पिडा दिता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, आमचें मन पिड्यार कोत्ता. मागीर आमी कांयचे बाय कितें उलयता आनी मागीर सगळें उलटेंच जाता. Praise God. आमी गिल्टान वयताय, आमी कंडेमनेशना वयताय. Correct. Praise God. Yes. Correct. Do everything in your power to keep the peace. To keep the Yes. peace. That's it. So तुगे ती एग्जाम्पल म्हाका सदां उगडास येता. म्हाका चॉकलेट दिवंक ना, विश करूंक ना, and it has helped me, brother. Though like I have that laughter, but it has helped me. Yes. Praise God. घेन बसपा न्ही, ऑफेन्स घेवपा न्ही, ऑफेन्साचेर हितून केलोलें न्हू. It has helped me a lot, brother. Yes, that topic, offense घेवून न्हय. Offense. होय. Praise God. एक सिस्टर मेलेनीनी बरें सांगला संडे सेशनात की ऑफेन्स दीज डेज इज द बिगेस्ट हे म्हणून ट्रॅप द Blessing एनिमी blocker. इज युजिंग. या. Yes. Blessing blocker. येस. Not only blessing blocker. Blessing, आमी फकत ब्लेसिंग ब्लॉकर म्हणून धरतात, येस. पूण जेन्ना आमी ओकमान दवरता, ओकमान आमी घेता, आतां कितें जाता, आमची एक तर शांती पिड्यार जाता. दुसरी वस्त म्हणल्यार सैतानाक आतां लिसेन्स मेवता आमच्या जिवितान पाड घालपाक. ही गेट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी टू किल, स्टील अँड डिस्ट्रॉय. म्हणून जेन्ना आमी ताका चान्सूच दिना ऑफेन्स हाडपाक, ओकमान हाडपाक, ताका कसलोच पावर मेळना. आमची शांती पिड्यार जायना. आनी जेन्ना आमची शांती पिड्यार जायना, आमी खरेपणी शांतीन आहा, आतां देवाचें सगळें बरेंपण आमच्या जिवितान व्हांवता. Praise God. Yes. When peace is missing, it cannot flow. But when peace is there, it will always allow God's word, God's glory, God's blessings, God's goodness to flow in our life. Yes. Arka Jesu. Jesu karka. Jesu karka. Jesu karka. आमीच आमच्या जिवितान पळोवया, जेन्ना आमकां कसली पिडा येता, आमच्या फॅमिलीन कितें बरें चलना, कितें आमच्या ऑफिसान सारकें जालें, आमच्या कुटुंबांनी कितें ना कितें किटकिट हा, आनी तें किटकिट हा म्हणून आमी आतां कितें करता, तें किटकिट हा म्हणून आतां आमी आमचें तोंड उक्तें करता आनी मागीर अरे तुमी अशें कित्याक करता, तें अशें करूंक जाय आनी तें तशें करूंक जाय आनी अशें सांगूंक जाय. आमी ल्हान आसतना आमी अशें करताले, आतां तुमी तुमी अशें करता, आतां जालें, कॉमेस केलें. फायदो कसलो? कसलोच फायदो जावंक ना. करता तें करुनी तूं फकत तुजी शांती पिड्यार करनाका. जेन्ना तुजी शांती तूं पिड्यार करिनाय, तुजी शांती आसा तेन्ना तुज्यान मागणें करूंक जाता, बरे भाशेन मागणें करूंक जाता. जेन्ना तूं शांतीन मागणें करताय तेन्ना देव तुजें मागणें आयकता आनी जी तुजी परिस्थिती आसलेली तें किटकिट देंवचारान सगळें ती ताळणी हाडल्या, तें ओकमान हाडला, तें गॅर हाडलां, तें कुटू हाडलां, सगळें
ते सगळे आता पयस जाता. Praise God. पण आमी कितें करता? आमी म्हणटा देव तूं आतां स्वर्गार बस मातसो, आतां हांवें म्हजे मागणे केला, आतां म्हाका हें सगळें म्हाका पडो न्ही, हांव कशे भाशेन पळयता तें. I want to give a peace of mind to somebody and then I am in pieces. Praise God. Jesus. होय की ना? ब्रदर आनी जायतो टायम न्हू हांव ते म्हणजे अशें कोन्न ब्लेम गेम करी की तो सैतान तें तोंडासाय तो सैतान येयलो न्हू नडपाकू तो येयलो म्हणजे तेशें बट ते म्हजे हातां आहा जेन्ना तो ती ताळणी घेवन येता हांव कितें कोत्ता हाव डू आय रिस्पॉन्ड नो रिएक्ट कोत्ता हांव रिस्पॉन्ड कोत्ता बट फॉर अ लॉंग टायम हांव कितें कोरी तो सैतान येयलो लायक उतर आहलें बट तो सैतान येयलो आनी तेजेर घाली तें ब्लेम the blame game अशें but now I know it's all in my hands what choice I make. Absolutely. Yes. सैतानाच्या हातान ना, देवाच्या हातान ना. आमी म्हणटा हांवें सगळें पवित्र आत्म्याच्या हातान घातलां, हांवें सगळें देवाच्या हातान घातलां. तें पयलें सैतानाच्या हातान घातलें, आतां सगळें हांवें पवित्र आत्म्या कडेन दिलां, हांवें आतां सगळें देवा कडेन दिलां. कित्याक दिलां हांवें देवा कडेन? देवान तुका पवित्र आत्मो दिला, तशें उतर दिलां. तूं कित्याक देवा कडेन दिताय? देवान तुका जाणवाय दिल्या, ताणें आपले भाशेन रोचलां. मागणी करपाची गरज ना. देर आर सम टायम्स यू हॅव टू प्रे अँड सम टायम्स यू हॅव टू डू. आतां समजा आयज रातची तुमकां रांदूंक जाय, जेवण जाय खावपाक, रातचें जेवण खावपाक जाय. मागणें करून जेवण येतलें मेजाचेर? No. पूण आमी मागणी कित्याक करता? No. आमी समज चाव केली आनी चावचे पानां घातलीं, दूद घातलें आनी घोट घेतलो. अजून कडू लागता कित्याक तातूंत अजून पासून गोडसाण ना. हांव मागणी करतलों गोडसाण हाडपाक? No. ना. हांव हाडटलों, साकर घालतलों, एक टीस्पून घालतलों, खिरयतलों, बरें आहा. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत केन्ना कसल्यो परिस्थिती आसता, आमी हाका आपयता, ताका आपयता, मागणे करात, ते मागणे करात, ते तुज्या जिवितांत तूं शांती पिड्यार करनाका. तुजी शांती दवर. कीप युअर पीस आनी मागणे कर. आनी सायबा म्हण हांव तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें म्हाका शांती दिल्या. वय म्हज्या जिवितांत सगळें हें चलता, तें चलता, सगळें गैर चलता, पूण हांव ह्या वेळार म्हजी चोत्राय तुजेर दवरतां, तुज्या उतराचेर दवरतां. तें उतर हांव पाळटां, तें उतर हांव सांबाळटां, त्या उतरा प्रमाणे हांव चलतां. आनी पळय, देव आपल्या उतराक विस्वाशी. तुवें तें उतर सांबाळलें, तुवें तुजी शांती दवरली म्हणून पळय, तें सगळें जें तुज्या जिवितांत चलता तें बदलचें ना एका दिसान. पूण तुका शांती आहा म्हणून तें कितेंय जाता म्हणून तुका कांयच वायट जावचें ना. तुजी शांती आसतली. आनी जेन्ना तुजी शांती आसा आनी तूं मागणी करीत आसाय आनी तूं देवाच्या समोर आसाय आनी तूं एक सासणीक जिवीत जियेताय, एक दीस जो लोक तुज्या फॅमिलीन हा, तुज्या कुटुंबान हा, ऑफिसान हा, तुज्या शेजाऱ्या कडेन हा, ती पळयतात कशे भाशेन जियेतात. आतां तूं जेजूचो एक साक्षी जाताय. लोक पळयता बाबा हाचें कितें चलता, पूण पळय शांती पळय, कितले भाशेन हांसो आहा त्या बायलेच्या तोंडाचेर, कशे भाशेन ती जियेता, खंय बोबाव मारना, कशे भाशेन उलयता, शांतीन जियेता. कितें जायत हें कारण? पूण थोडो लोक ह्या रितीराक, त्या रितीराक, त्या मिसाक, त्या नोवेनाक, त्या ब्रादराक, त्या सिस्टराक उलयत आहात. पूण ताका पळयत जाल्यार अशें दिसता आख्खो संवसार तांच्या तकलेर आहा म्हणून. Praise God. The whole world is on their head. No peace, no शांती. कशे भाशेन तांकां पेकोणी मेळटली, कशे भाशेन बरें देवाचें पावतलीं? चलचें ना. पयलीं म्हजी शांती हांवें पिड्यार करपाक गरजेची. आय शूड नॉट लूज माय पीस. पळय, मातूचो 26 विसवर वड 40 आनी 41. Matthew chapter 26, 40 and 41. Let's read that. Matthew chapter 26, 40 and 41. 26. No?
40 and 41. शिसा सोरशें परत येतूच ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे आनी तांणी पेद्रूक म्हणलें, म्हणटच एक और भर म्हजे बरोबर जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें म्हूण तो कितें तुमी म्हणटा? ताळमेळ जेजू कितें म्हणटा? म्हणटच एक वर भर म्हज्या बरोबर जागे रावंक तुमच्या नजो जालें म्हूण. ऐकात म्हज्या भयणीनो, जेजून ताका कितें सांगलेलें? जेजून आपल्या एक शिसांक हाचे पयलीं आमी वाचत जाल्यार जेजून आपल्या शिसांक कितें सांगलेलें? ताणें तांकां सांगलें, तुमी हांगा रावात आनी मागणें करात, हांव मातसो फुडें वेतां आनी हांव थंयसर मागणें करतलों. कित्याक तो आपल्या बापाशी मागणें करपाक गेल्लो, कित्याक ताचो वेळ पावल्लो. तो जाणो आसलो की ताका आतां खुर्सार वचचें पडटलें म्हणून. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलेलें, मातशें हांगा रावात आनी मागणें करात. तुमकां कितें दिसता जेजून तांकां मागणें करपाक कित्याक सांगलेलें? कोण मरपाचो आहलो खुर्सार? जेजू न्हू? जेजूच मरपाचो आसलो, वय की ना? आसलो. देवाची खोशी आसली जेजू खुर्सार मरपाक, वय की ना? वय. पूण तो आपल्या शिसांक मागणें करपाक कित्याक सांगता? त्रास कोण भोगपाचो आहलो? जेजू. जेजू. पूण तो आपल्या शिसांक मागणें करपाक सांगता. कित्याक? ताजे पासून ते ताळणेन पडना जांक. फुडली वड म्हणटा, तुमी ताळणेन पडना जांक जागृत रावात आनी मागणें करात. जाणें म्हज्या भयणीनो, जी उतरां जेजून आपल्या शिसांक 2000 वर्सां पयलीं सांगलीं, तीच उतरां तो तुका आनी म्हाका आयज सांगता. आयज म्हणटा, आमी सगळीं ताळणेन पडना जांक आमी जागृत रावपाक आनी मागणें करपाक गरजेचें. आयकात हांव कितें सांगूंक सोदतां तें. कोण आख्खी रातभर जागृत रावला? आमी न्हिदना रातचीं? न्हिदता की ना? पूण आयकात हांव कितें सांगता तें. जो कोण रातचें 12, 1, 2 पासून 1-2 वरां मागणें करता, जागृत रावता, तो खरेपणी आपल्या फॅमिलीचो एक वॉचमॅन कहो रावता. रातच्या वेळार सगळे सैतान, सगळे मेडे वतमे भायर येतात. दिसाचे केन्नाच येना, ते रातचे येतात. आनी देखून जेजू आमकां सांगता, जागे रावात. तो म्हणिना आमकां तुमी रातभर न्हिदो नाकात. पूण आमी न्हिदच्या आदीं 1-2 वरां जे मागणें आमी सकाळीं उठून करता, 5, 6, 7, 8, तें बरें आहा. पूण रातचें आमी जे मागणें करता म्हज्या भयणीनो, 12, 1, 2, आनी ताच्या उपरांत न्हिदता 1-2 वरां, 1 वर तरी. 12 जातकूच, 10 न्ही, 11 न्हय. पूण आमी आख्खो दीसभर थकता. 12 जातकूच 1 वर आमी मागणें करता. प्रेयिंग इन टंग्स, दुसऱ्या भाशांनी जागृत रावन. ताणें हें आमी संवय करीत जाल्यार आनी ताच्या उपरांत न्हिदत जाल्यार सैतानाक पदवी पासून ताका गाट्स पासून मेळचें ना तुज्या फॅमिलीन येवपाक. तुका सोपणान पासून तुका त्रास करपाक ताका पावर आसचो ना. आनी देखून जेजू म्हणटा, तुमच्यान 1 वर तरी, 1 वर 24 वरांनी म्हजे बरोबर तुमच्यान सारूंक जाय नासलें? आनी तो म्हणटा, जागृत रावात. ताळणेन पडना जांक. कित्याक म्हज्या भयणीनो, आयकात, जो कोण मागणें करिना, जो कोण जागृत रावना, whoever is not a watchman of his family, एके फॅमिलीन एक तरी बायल घरकार, चड करून
बायल हो गोरकार बाय मायंड एकान तरी होत म्हणजे केन्ना बाय केन्ना माय पूण दोगांयनी सजमणी घेवन आपल्या फामिलीचे वॉचमॅन जावपाक गरजेचे. आतां पळयात आमी हांव सोसायटीन रावता हांगा आनी गेटी कडेन वॉचमॅन आहा. दिसाची गेट बंद आसता. कोण गाडी येत जाल्यार तो पळयता कोण येयला तो आनी कोण भायलो आहा जाल्यार एंट्री कोत्ता तांकां भितर हाडटा. कोण रेजिडेंट आहा जाल्यार तो तांकां सोडटा. रातची गेट तो सुमार 12 1 2 पर्यंत तो जागो आसता. मागीर ताका न्हिदोंक जाय. गेट बंद आसता. कोण येत जाल्यार ते मागीर पंग 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 कोत्ता. तो पळयता कोण रेजिडेंट आहा जाल्यार आनी ताका सोडटा. ती गेट बंद आहा म्हणून त्या वॉचमॅनाक पदवी आहा ती गेट उक्ती करपाक वा ती बंद करपाक. आयकता न्हू कितें सांगता तें? तेच भाशेन एक एक कुटुंबान एक फामिलीन पाय तरी माय ताणें आपल्या फामिलीचो वॉचमॅन रावपाक गरजेचो. वॉचमॅन कसो? मागण्यांनी रावन 12 1 2 तेन्ना आमकां न्हीद येता. तेन्ना आमकां त्रास जाता जागे रावपाक. आमी थकले आख्खो दीस. पूण जेन्ना आमी सई कोत्ता आनी हांव म्हणिना तूं येता रातचे 2 वरां 1 2 वरां मागणें केलें म्हणून सकाळीं करनाका. करात. वेळ पावला आमी मागणें करपाचो. हो काळ एकदम वायट. इंग्लिशीक क्लासीक येत जाल्यार हांव थंयसर शिकयतां की हो काळ इतलो वायट की सैतान जाणो जेजू येवचे पयलीं ताका एकदम कमी वेळ आहा म्हणून. आनी तो कितल्या लोकांक जीं इगर्जेक वेतात क्रिस्तांव म्हणटात तांकां ताणें आपल्या ताब्यान घातल्यान. कित्याक तांच्या जिवितान मागणें ना. ती खूब बिजी आहात. कामाक वेतात. घराचेर रांदतात. मार्केटान वेतात. हें कोत्तात तें कोत्तात पूण मागणेचो वेळ ना. आनी मागणें करीतूय जाल्यार मातशें फटाफट केलें. आतां खूब वस्तू ते मनान चिंतात. म्हाका हें करूंक जाय कितें करूंक जाय वाचूंक जाय कितें मागणें म्हणूंक जाय कितें बरयलेलें आहा कितें तेच करूंक जाय पाटा 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 बडबड्यान मागणें केलें जालें मागणें. आनी मागीर तेच्या उपरांत करूंक जाय ती कामां आमी कोत्ता. पूण जाणा म्हज्या भयणीनो अशें आमी करीत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां हे मागणें केले करूंक ना जाल्यार बरें. असले मागणें केले जाल्यार तुवें बरें केलें मागणें करूंक ना जाल्यार. बिश्टें बडबड्यान मागणें केलें बिश्टें तेर्स केलो बिश्टें बडबड्यान कितें म्हणलें बिश्टें कितें वाचलें बिश्टें कितें कानाक घातलें आपले खबरो चलता कितें चलता. जेन्ना मागणें कोत्ता आमी राजाच्या राजा द किंग ऑफ किंग्स अँड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स सगल्यो वस्तू बंद कर. तुझे मन सगळें उबार. तुजें काळीज उबार त्या राजा कडेन. सगल्यो संवसाराच्यो वस्तू तुज्या मनांतल्यो सोड आनी तुजी स्तोत्राय ताजेर दवर. ताका आर्गां दी. ताजें उतर वाच. ताजे उतराचेर नियाळ कर. ताका सांग कितलो तूं आर्गां दिता कितलो खुशाल आहाय ताज्या म्हळ्यान. आनी ताका ताची जाणवाय मागून ताचो आदार मागून आतां तुजो आख्खो दीस सार. ताचे उपरांत रातची 1 2 वरां अशें आमी सदांच करीत जाल्यार म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सांगतां सैतानाक तुज्या जिवितान थंयसर लागीं येवपाक ताका हें आसचें ना. ताका गाट्स पासून आसचें ना. पूण आमी सगळें कोत्ता ताचे मदल्यान आमी थोडे मागणें कोत्ता आनी मागीर आमी चिंता आमच्या जिवितान अशें कितल्याक इतलें वायट चलता. कित्याक इतले त्रास आमी भोगता. कित्याक आमची शांती पिड्यार जाल्या. कित्याक अशें जाता तशें जाता भुरग्यांचे हाचे नातवाचे हाचे ताचे शेजाऱ्याचे कामाचे सगळे त्रास कित्याक जातात. आनी आमी त्या वेळार चिंता हें कित्याक घडटा आमच्या जिवितान. आनी घडटा कित्याक आमी मागण्यांनी ना. वी आर नॉट प्रेइंग. आमी वेळ काडून मागणें करिना. आमी कितें मागणें केलें मागणें मातशें केलें पूण आमचें सगळें मन आमचें सगळें सैम आमचें सगळो चोत्राय हा त्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमच्या कामाचेर ते दुडू कशें एकठांय करूंक जाय ते कशें दुडू वाडोवंक जाय कशें हें करूंक जाय कशें आमचें जेवण करूंक जाय सगळ्या वस्तूंचेर आहा. देखून आमी सकाळीं आमी रातचीं जेन्ना कोण सगळीं न्हिदल्या शांतीन जर मागणें करपाक आनी जेजू बरोबर तो वेळ सारपाक एकदम गरजेचो. एकदम गरजेचो. आनी जेन्ना आमी अशें कोत्ता सैतानाक आमच्या जिवितान ताळ न्ही हाडपाक
ताका केन्नाच हुकूम आसचो ना, ताका पावर आसचो ना. तुजी शांती केन्नाच ताच्यान पिड्यार करूंक जावची ना. आयकता तुमच्या भयणीनो तुमी? आर यू लिसनिंग? Yes, yes, Father. Praise God. तुम्ही ताळणीन पडोना जांक जागृत रावात आनी मागणें करात. बेश्टी जागृत रावलीं आनी मागीर 4 खबऱ्यो केल्यो आनी मागीर त्या ब्रादरान सांगलें जागृत रावात 12 ते 1 पर्यंत आमी मातशी जागृत रावया. न्हीद येता रे पूण आमी जागृत रावया. त्या वेळार तुका आनी कोणा बरोबर रावपाची गरज ना. एकटीं रावात, एकटीं तुज्या कुडीन वसात, सगळ्या न्हिदोनी, सगळीं तुज्या रुमान न्हिदल्या जाल्यार तूं सालान ये आनी एकटो बस, देवाचें उतर घे, वाच, ताचेर नियाळ कर, जेजू बरोबर राव. एकटीं म्हणून जेजू कोण सगळीं न्हिदल्यान म्हज्या फामिलीन, हांव वॉचमॅन, हांव वॉचवुमन, हांव तुजे बरोबर मागणी करता, हांव तुका आर्गां दितां, हांव म्हजें आख्खें काळीज तुका उबारतां, म्हजें मन उबारतां, म्हजी कूड उबारतां, म्हाका पवित्र दवर, म्हजी शांती पिड्यार करपाक हांव तुजे कडेन येयलां, तुजे उतरां प्रमाण चलपाक. आनी हांव जेन्ना हांव न्हिदतां तुजे आंच बडय म्हज्या बरोबर दवर, तुजें उतर म्हज्या काळजान सांबाळून दवर. सोयताना म्हज्या सोपणान पासून म्हाका कितें त्रास हाडपाक दिनाका, पूण म्हाका सांबाळून दवर, म्हाका ताळणेंतली पयस दवर. आनी काल जेन्ना 9 दीस कमे जातलो, परतून हांव तुजे कडेन येतां, तुका परतून तुजी जाणवाय मागपाक, तुजे बरोबर, तुज्या आदारान, तुजे बरोबर, तूं म्हजे बरोबर, हांव तुजे बरोबर, आमी दोगांय हें जें काम करपाचें आहा, जें करूंक जाय तें तुवें म्हाका फरमायलां तें हांव कोत्तां तुज्या आदारान. आनी पळय कशे भाशेन तुजें जिवीत बदलता, कशे भाशेन तुजो संबंद जेजूशी घट जाता, कशे भाशेन तुजी जाणवाय वाडटा, कशे भाशेन तूं एक साक्षी जेजूक दिवपाक पावताय. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पूण आमी देवाक कितें केलां? देवाक फकत पसरकार केला, ताजें उतर पसर करपाक. कितें मातशें जालें, हा जेजू, हा मागणें कर, हा हें कर, तें कर, कितें उतरां मातशें कितें बडबड्यान मागणें केलें, पूण संबंद जेजूशी ना, संबंद जेजूशी ना. आमचो संबंद जेजूशी इतलो घट आसूंक जाय की सैतानान कितें वायट हाडलें जाल्यार आमकां त्या वेळार कळोन येता की हें देवा कडसून येवना, सैतान येयला. ही म्हजी ऑपॉर्च्युनिटी, म्हाका प्रमोशन मेळपाक, त्या सैतानाक ताची गोमटीच कातरून उडोवपाक, देवाचें उतर घेवन म्हजें प्रमोशन जावपाक, म्हजें रँकींग वाडपाक. आमी देवाच्या उतरान आहा म्हणून तुमकां दिसता सैतान येवचो ना. जितली आमी देवाच्या उतरान वाडटा, जितलो आमचो संबंद जेजूशी वाडटा, तितलो आमच्या फाटल्यान तो लागता. ताका लॉज नासलो, शिमरो तो. पूण आमी सगळं हांव मागणें करतां, हांव इगर्जेक वेतां, हांव देवाचें उतर शिकयतां, हांव देवाचें उतर सदांच म्हणटां, हांव मागण्यांनी आहा, हांव उपास करतां. आनी सैतान खंयचो येयलो? सायबा कित्याक अशें घडटा, कित्याक अशें घडटा विचार नाका. जितलो तूं देवाच्या उतरान रिगून रावताय तो शिमरो, तो लॉज नासलो येतलो, पूण तुजो पावर इतलो आहा कित्याक देव तुज्या सवाय ताची गंमटी कातरून उडया, तुका प्रमोशन मेळटा. आयकता तुमच्या भयणीनो? आर यू लिसनिंग? Yes, brother. brother. जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलो दुमाळो येता, त्रास येतात, आनी आमी खरेपणी देवाच्या उतरान हा जाल्यार ही जाता आमची ऑपॉर्च्युनिटी वाडपाक, टू इन्क्रीज इन रँकींग, टू इन्क्रीज इन आवर रँकींग, इन आवर प्रमोशन इन द किंगडम. लोक तुका वळखोचो ना, लोक म्हणटले हा तो सदांकल, पूण देवाच्या राज्यान तुजें रँकींग वाडलां. सैतान म्हणटा हा ताजे कडेन बॅच, हा ताजे कडेन चड फकाणां करपाची, आतां व्हडलो देंवचार धाडचो पडटलो, एक्सपिरियन्स देंवचार, ताकाय आमी काबार कोत्तेले. म्हणजे रँकींग आसता, जे भाशेन आमचें रँकींग आसता इन द स्पिरीट, सैतानाचें बी रँकींग. व्हडलो आहा तो लुसिफर, ताजे वयल्यान धाकटे आहात प्रिन्सिपॅलिटीज, पावर्स, रुलर्स ऑफ डार्कनेस, तांचे सगळे डिफरंट थ्रोन्स आसता इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. पूण आमकां आमचे कडेन कोण आहा? पवित्र आत्मा आहा, ताजें उतर आमचे भितर आहा, आमचें तोंड आहा, आमची जीभ आहा, आमचो भावार्थ आहा, आनी देखून आमच्यान जैत त्या दुस्मनाचेर करूंक जाता.
कित्याक जेजून आमकां ऑलरेडी जोयत दिलां प्रसाद. आमेन. Amen. आमच्या mindset, our attitude should be not going for victory. We are already in victory. We are going from victory to victory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. म्हणून कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय. आयज चिंतलेलें कितें शिकोवपाक म्हूण म्हाका दिसता पवित्र आत्म्याक जाय आसलें असलें आमचें डिस्कशन करपाक. Praise God. म्हणटच कोणाक कसलो प्रश्न विचारूंक जाय? एनी क्वेश्चन? Oh, brother. तुम्ही सगळीं जाणो की आमी ज्या काळार आसा हो एकदम वायट काळ. थर्ड वर्ल्ड वॉर हॅज ऑलरेडी बिगन. Praise God. आमी अशें फुडें घडटलें म्हणून ना. वी आर ऑलरेडी इन द मिड्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर अँड व्हेरी सून इट विल बी न्यूक्लियर. खूप वस्तू अंडरकरंट्स खूप चलतात. वी आर ऑलरेडी इन द मिड्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर. म्हणटच जे देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा तें आतां घडपाचो वेळ पावला. ही जावन आसा पिणका. वी आर दॅट जनरेशन जी आमी हे सगळें पळयतले पूण आमी देवाची महिमा पासून पळयतले. जी कोण देवाच्या उतरान आहात, जी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, जी आपल्या आत्म्यान, प्राणान, मनांत आनी आपले कुडीन चुके विरीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात. They will be preserved. They will be removed and raptured. आणि जी कोण धर्म करतात, आयलो दीस गेलो दीस, आयलो सुमन गेलो सुमन, आयलो म्हयनो गेलो म्हयनो, फकत ह्या संवसाराच्यो वस्तू चिंतात, तांचो नाश जातलो. डिस्ट्रक्शन विल कम ऑन देम. देखून हो वेळ, हो काळ एकदम क्रिटिकल. This time, this period is very critical. आणि आचेवन आनीक बरें जावचें ना. खूप जाणां इगर्जेन पाद्री, माद्री, लोक म्हणटा आमी मागणी करया शांती, देव शांती हाडटलो म्हणून. खंयची शांती? खंयची शांती? Peace is going to be removed from the earth. पण जो कोण देवाच्या उतरान हा, देवाच्या उतरा प्रमाणे ताजी शांती केन्नाच वेचना. कित्याक ताजी शांती भायर ना, ताजी शांती ताजे भितर हा. हांव जे शिकयतालो हेचे पयलीं आमची शांती लोक समजता गैर ना म्हणून शांती हा. पूण गैर नासलें जाल्यार आनी तुजे भितर शांती ना जाल्यार कितें वॉट इज द डिफरन्स? वॉट इज द डिफरन्स इफ देर इज नो वॉर आउटसायड बट देर इज वॉर इनसायड? कितें फरक पडटा तुका? डिप्रेशन चलता, इतली उस्के पडल्यात, इतले वारी पडल्या आनी भायलो लोक आपल्यान जियेता पूण तुजे भितर गैर चलता. जेन्ना देवाचें उतर आमी सांबाळून दवरना, पवित्र आत्म्या सांबाळून आमी ऑफेन्स घेना, अपमान घेना, कोणा बरोबर डिस्कशन करपाक आमची शांती पिड्यार करपाक आमी तयार ना. डिस्कशन नाच, आमची शांती आसतली. वी विल बी एट पीस. जेन्ना गैर कॉमेस जातले आनी आमची शांती आसतली, आमच्या आत्म्यान जे देवाचें उतर हा, आमची शांती जी आसा ती शांती आमकां सांबाळून दवरतली. दॅट पीस विल कीप अस प्रोटेक्टेड in these last days. Praise God. Amen. Jesus God. Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. बरें, आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार सांगात म्हाका. Praise God. Praise God. Praise God.
मनाक कांय ना न्हू विचारपाचें. प्लीज गॉड. तुका जेजू. जीसस. बरेच सांगितले ब्रदर की वी आर लाईक द वॉचमॅन फॉर अ फॅमिली आणि वॉचमॅन म्हळ्यार मागण्यांक रावप. दॅट रियली टच मी बट आय एम जस्ट प्रेइंग लाईक या की हें करपा पावपा हें पाडूंक बरें दिसलें. लायक इट वॉज व्हेरी एनकरेजिंग की येस ट्रुली दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आहा मो एक आमगे फॅमिलीकूय लागून टुवर्ड्स आवर फॅमिली. सो जेजू आर्का या I intend to do this going forward. Yeah, praise God. We By the need way, to be the watchman of our family. Somebody must be a watchman. We are watchers of our family. We are watchers. वो काळ जावन आसा असो इतलो वाईट काळ. In the spirit, you will not even imagine. If you are looking at things in the spirit, आम्ही आत्म्यान म्हणजे आम्ही आमच्या दोळ्यांनी जे दिसता ते आम्ही पळयत जाल्यार आम्ही कुड्डे. If you only watch with our physical eyes, we are blind. पण आम्ही खरेपणी आमच्या आत्मिक दोळ्यांनी पळयत जाल्यार we will realize we are in perilous times. Demons are at work. Demons are working overtime. That's why आमच्या कुटुंबांनी आम्ही वॉचमॅन जावपाक गरजेचे. आम्ही मागण्यांनी रावपाक गरजेचे. बिश्टे मागणे केले, तेर्स केले, लादाई केली, नवेना केली आणि बिश्टे भडभड्यान मागणे केले. You are not a watchman. Pray in the spirit. Fast, groan, roar, warfare, be at war. हेच करपाक आम्ही गरजेचे. ते brother Daniel लागे इंता नो like Daniel लागे prayer like 21 days like there was मैं तो ये सांगता angel सांगता कि there were a lot of like demonic ये fight कोत्ता म्हण we were fighting. That's why it took 21 days to answer the prayer. तुगे मागणे पहिले ऐकलो देवान म्हट नो brother पळय कितें Daniel. जालें जाणां तूं आतां डॅनियलाची खबर सांगताय म्हणून तुका सांगता. If you read Daniel chapter, I think it is Daniel chapter 3 and 4, I think. I can't remember. पहिले पळय हें कित्याक घडलें तुका सांगता. Daniel, the prophet Daniel, तो वाचतालो जेरेमायाचे पुस्तक वाचतालो. The prophet Jeremiah. आणि जेरेमायान अशें बरयलेलें की सुमार 70 वर्सां इस्रायलची पोरजा इस्रायलचे भायर आसतली. खंयसर? बाबिलोनान. दे विल बी इन बॅबिलॉन. कित्याक कितें जालें? किंग नाबुकदनेझर येयल्लो आनी आख्खे इस्रायली पोरचे खाबार करून उडयल्ली खूब लोकांक. आनी थोडे लोक जे बरे जाणवायन आसले, बरे शिकलेले आसले, बरे हुशार आसले तांकां घेवन तो बाबिलोनान गेलो. कितलीं वर्सां? जेरेमायान बरयलें 70 वर्सां. म्हणटच आतां डॅनियल हें उतर वाचतालो आनी ताका जाय आसलें ही आतां 70 वर्सां केन्ना काबार जातली. When will this 70 years get over? कितले दीस पावल्यात आतां. म्हणटच तो जेन्ना अशें मागणे करतालो पयले पाट मागणे केले तर गाब्रियल पट करून येयलो. एका मिनटान 2 मिनटांनी तो येयलो आनी ताका जबाब दिलो. आतां ताचे फुडें आतां पोत्तून तो मागणे करून ताणें कॉमेस केले. हे पावटी कितें जालें? जेन्ना ताणें मागणे केलें देवान ते मागणे त्याच वेळार आयकले. आनी गाब्रियल जो पयले पाट मागणी केल्या उपरांत येयल्लो ताणें आपली वाट स्वर्गार्थान कॉमेस केली दानियेला कडेन येवपाक, ताका जबाब दिवपाक. पूण ह्या वेळार दुसरे पाटी सैतानान कितें केलें? सैतानान ताका आडान दवरलो. म्हणजे देयर वॉज अ वॉरफेअर, देयर वॉज अ बॅटल. पूण दानियेलान आपले मागणे बंद करूंक ना. ताच्यान म्हणूंक जातालें, सायबा कालचे पाटी हांवें मागणे केले, तूं थंय आज बडवे आपल्याक 2 मिनटांनी धाडलोय. Praise आता God. सुमार 1 दीस जाले, 10 दीस जाले, 15 दीस जाले, 20 दीस जाले, 21 दीस जाले, 3 सुमान जाले. सायबा तुवें कित्याक मागणे आयकोंक ना? पूण ताणें मागणे करपाक बंद केलें No.
हांव विचारता तुमकां ताणें मागणी करपाक बंद केलें ना ब्रदर. ना 21 दीस जाल्या उपरांत गाब्रियल येयलो आनी तो ताका सांगता म्हणटा दानियल म्हणटा जेन्ना तुवें मागणें केलें देवान तुजें मागणें आयकलें हांव म्हजे वाटेर आसलो तुका येवन तुजो जबाब दिवपाक पूण कितें घडलें सोयतान येयलो ताचे मदल्यान आनी म्हाका आडान दवरलो आनी त्या वेळार मायकल इज द वॉरियर गेब्रियल इज द मेसेंजर गेब्रियल कॅनॉट फायट इट इज मायकल हू हॅज टू फायट गाब्रियलान मायकला कडेन दिली आनी मायकल आनी ते सगळे दुस्मान म्हणजे देयर वॉज अ स्पिरिच्युअल बॅटल ते झूज करूंक लागले आनी मायकलान सोयतानाक वाट काडली क्लियर केली आनी गाब्रियल येयलो 21 दीस जाल्या उपरांत आनी तो आतां दानियलाक सांगता म्हणटा पुता दानियल तुवें जेन्ना मागणें केलें तेन्ना देवान तुजें त्याच वेळार आयकलें पूण वेळ जालो म्हणून हांव आतां इतल्या दिसांनी आयलां कित्याक झूज जालें म्हणून तेच भाशेन म्हज्या भयणीनो खूब फाटी आमी मागणी करता 1 दीस 2 दीस 3 दीस 1 सुमान 3 म्हयने 1 वरस पूण अजून पासून आमकां तो आमच्या मागणेचो जबाब मेळोंक ना आतां कितें जाता आमचे मागणे देव आयकता काय आमी पातकी काय देव आमचें आयकतलो काय आमकां तें मेळटलें काय इतले दुबाव येतात कित्याक आमचे मागणे फकत कितें आमकां देवा कडसून मेळपाक वी प्रे टू रिसीव but we have to take an attitude where we are praying not to receive but to make our relationship with our God strong. I have to move from faith to trust. God, whether you answer my prayer or not answer my prayer, I live or I die. Whether you heal me or you don't heal me. Whether I get that money or I don't get that money. Whether I'm hungry or I'm thirsty. Whether I starve or whether any problem. My relationship with you will not change. जेन्ना ही attitude आमी घेता त्या वेळार तुज्या उज्यान जेजू येता आनी तुका त्या उज्यांतलो भायर काडटा आनी तुका वयर उबारता पूण आमचें कितें जालां 1 दीस मागणें केलें 1 सुमान मागणें केलें 1 म्हयनो केलो 6 म्हयने केले आयकता काय पत्तून आमचें तें मागणें सोडलें मागीर आमी आमचें जिवीत सारता वी आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट लेवल ट्रस्ट इज ड्रॉप डावन आनी तेजे उपरांत आमी देवाक शिणटा देवान तें करूंक ना देवान दिलें देवान मेळ्ळें जॉबा भाशेन जॉबाचे मागणें आमच्यान करूंक जायना की देवान दिलें देवान मेळ्ळें देव व्हरना देव फकत दिता तें जॉबान म्हणलें तें कित्याक तो डिप्रेशनान आसलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलें देवान दिलें देवान व्हेलें ना तशें मागणें आमी म्हणपाचें न्हय गॉड गिव्स गॉड डजंट टेक गॉड इज द ऑथर ऑफ लायफ even when somebody dies don't if you are in the word of God don't even blame God and say God took them to be in heaven God has taken them God does not take anybody it is the devil who came and stole from you somebody ती कितली बरी बायल आसली मागणे करताली आमकां नेवऱ्यो दिताली आमकां आपली गाडयेन व्हरताली आमकां चॉकलेट दिताली कितली बरी बायल तुवें फक्त बायल्यान पळयलें तें तुका चॉकलेट दिताली म्हणून तुका बरी लागताली म्हणून देवा वजीर कशी आसली कितली ताणें आपले रस्ते उक्ते केले सोयतानाक हाडपाक आनी मागीर कोण मत्तोस देवान ताका वेली God does not take anybody. God is come to give us life. Read John 10:10. The thief comes to kill, to steal, and to destroy. But I have come so that you may have life and have it to the fullest. आमी विसरता आनी मागीर कोण मेलो जाल्यार कोणाक कितें वायट जालें जाल्यार ही देवाची खोशी ही देवाची खोशी देवाक जाय न्ही ताका स्वर्गार Holy fort. Holy fort. But brother, there is
Brother, but time to be born and to die, no? Like I'm just saying, like how do we console ourselves, like when we lose our loved ones? You are talking about Ecclesiastes. You are reading the book of Ecclesiastes. There is a time to die. There is a time to born. There is a time to love. There is a time to hate. The book of Ecclesiastes was an Old Testament book who did not have the revelation of the Holy Spirit. So, brother, like when we lose our loved ones, so like what is it like? I mean, to know, like to know from you, like this is my question. I'm also like confused. Okay. Kit more para. Okay. जॉन 10:10 कितें म्हणटा बरें घालया तुवें विचारताय म्हणून देखून म्हाका दिसता हांवें एक्सप्लेन करपाक गरजेचें जॉन 10:10 घालया जोवाचो 10वा वड 10 While I'm putting, I'll just say, brother, what I feel. मुझे मार्केट Yes. दिसता कि okay, like I lost, for example, I lost my mother recently, okay, few months ago. So मार्केट दिसता okay, now she is resting in peace. Like I take comfort in that. So like, is that wrong? Like कितें, like was that not her time? Like just विचार तुका. Okay, कितें. we'll come to that. Let's put John 10:10. Let's put Yes. John 10:10. चोर It's a येता netting. चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेलचे खातीर परिपूर्ण जिवीत मेलचे खातीर आयलां बरें ही उतरां कोणाची जेसूची. जेजूची तो म्हणटा चोर येता फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक सारके होय. सोयतानाक सोडा एक चोर येत जाल्यार समजा आमी घर उक्तें केलें दवरलें रातचें लायट घातली आनी तो मातसो थंयसर चोर येयलो तो सगळें पळयता सगळीं न्हिदल्यान तो कितें येतलो तो कोणाक कितें करतलो तो सगळ्यांक मारून उडयतलो सगळें चोरून वतलो वय की ना देखून आमी आमचें घर बंद दवरता आमी गेट घालता आमी वॉचमॅन दवरता तेच भाशेन जो कोण जागृत रावता हांवें तें शिकयल्लें थोडो वेळ पयलीं जो कोण जागृत रावता आनी आपल्या फॅमिलीचो कोण जाता वॉचमॅन जाता इज अ वॉचर ऑफ हिज फॅमिली आतां जेन्ना कोण जागृत रावता मागण्यांनी रावता आनी खरेपणी वॉचमॅन जाता तुजें दोर बंद आहा दार उक्तें करूंक ना कित्याक तो वॉचमॅन म्हणून तो गेटी कडेन बसोनाय तुज्या घरांत कित्याक ओतम्यांक दार बंदूय केलें जाल्यार त्या ओतम्यान भितर येवंक जाता सारकें न्हय Can a spirit enter a closed door? Yes. So a spirit can enter a closed door. So we are not talking about a watchman like a security guard. We are talking about a watchman in the spirit world. म्हणून जो कोण मागणी करता जो कोण चोत्रायन आपण म्हणजे मागण्यांनी असता He's a watchman of his family. He's constantly in prayer, morning, evening, late night. आता जे ओतमे त्या घरान येवंक सोदतात वा कितें पाड घालून येवंक सोदतात ते येयले जाल्यार आनी कोण मागण्यांनी आसा जाल्यार वॉचमॅन करून तो ताच्यान कितें इबाडूंक जाता त्या चोराक आतां चोरूंक जाता मारून उडोवंक जाता इबाड करूंक जाता हांव तुमकां सांगता म्हजो पाय जेन्ना फकत 25-26 वर्सांचो आसलो तेन्ना तो भायर पडलो म्हजी माय भायर पडली जेन्ना हांव 49 आसलो तेन्ना सुमार 2013 ओके त्या वेळार म्हाका ह्या उतराची सोजमणी नासली ती मेलीन तो मेलो बरें मेलीन मातसो रडलो तांकां म्हाजो इंतेर केलो आनी पळय ओके वर्साच्या वर्सा मीस दिले सायबा तांकां स्वर्गार व्हर उतराची सोजमणी नासली हांव म्हजी खबर सांगता तुमची सांगिना म्हजो पाय माय मेलो थोड्या वर्सां पयलीं म्हजो सासू पाय मेलो कितली म्हजी माय कजन्स म्हजी कजन फर्स्ट कजन्स कितलीं जाणां आतां मरण गेलीं
जेन्ना म्हाका उतराची सोजमणी मेळ्ळी की जेजू येयला आमकां कितें दिवपाक पुरीपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर हांव येयला म्हणटा तांकां जिवीत मेळचे खातीर हांव येयला ताणें आतां जे उतरान अशें सांगलां जाल्यार हांव कोणाचें आयकतलो ताचें उतर आयकतलो जें म्हज्या जिवितान घडलां तें जें म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी दिसती पडटा ह्या संवसारान तें हांव सत मानतलो हांव ताचें उतर सत मानतलो what will I believe? Will I believe what is the circumstances, what is happening in the world, or will I believe his word? By Flavi? Believe it. If I believe his word, then I will be a watchman. I will fight. I will be at warfare. I will pray. I will fast. I will groan. I will be at war. Because I am a watchman for my family. तुझी फॅमिली वॉचमॅन तुझी फॅमिली न्हिदतात झाली सुमार 9:30 तू उठलाय 5 अजूनही त्यांचे ट्रम्पेट चलता 7 झाली अजून आणि तुझे 7 जावन ऑलरेडी 2 वरां जाली तुझे मागणे कोत्ता हितून तुजो नॉस्टो जालो तू मागणे केले सगळे कित्याक केले तुवें बिकॉज यू टूक द रोल ऑफ अ वॉचमॅन आणि जेन्ना तू अशें कोत्ताय तुजी फामील पळयता की तू इतले तू सांगता न्हू हांव 5 उठली मागणे केले हांव रातचे मागणे कोत्ताली हांव तुमचे पासून मागणे कोत्ता आनी ती पळयता तांच्या सगळ्या जिवितान बरें चलता ती कितें बदतली आतां तुजो स्वभाव बदलला तू कांय तांचे कडेन मारामारी करनाय डिस्कशन करनाय तूं तुजें काम कोत्ताय तुका शक्ती मेळटा तूं आतां तुज्या फामिलीक पयलो तुज्या फामिलीन फकत भायल्यान प्रिचींग करपाक सोड भायल्यान प्रिचींग करपाक सोड तुज्या फामिलीन प्रिचींग कर पयलें आनी मागीर तूं पळयता तुज्या फामिलीन तूं एक साक्षी जाताय यू बिकम अ विटनेस इन युअर ओन फॅमिली Don't try to preach to the family of God when you don't know how to deal with your own family. सारखे brother सारखे हे एकदम कडू लागतले but this is the truth. This is the hard truth. आणि हे सत मानून एकदम आगोड जातले कित्याक म्हजो पाय माय मेलो कितलो लोक अजून मोडटा कितलो लोक जाणटो न्हय भुरगीं मोडटात आनी हांव हें उतर आयकता आनी म्हणटा सायबा इतलो लोक मोडटा पूण तुजें उतर एक सांगता हांव कितें सत मानतलो जें घडटा तें ताचें उतर सत मानतलो आय विल बिलीव हिज वर्ड I will be a watchman for my family. I'll be a watcher for my family. It is not about just preaching the word. Prayer is important. जितलो तू देवाचे उतर परगट करता तितले तुजे मागण्याचो वेळ वाढूंक जाय. The more you are called to preach outside, the more you should be spending time in the secret place of prayer. Now you are not only a watcher of your family, now you're a watcher, even the Lord is promoting you to be a watcher of your community, to be a watcher of your church, to be watcher around your area, to be watcher of people around the world. God is going to lift you up to promote you. We are not even spending time in prayer. And then we see that even though we are preaching the word is not becoming flesh inside of us. Hallelujah. 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 So God's word is true. God is faithful to his word. पण हे आमकां सत मानूंक एकदम कडू लागतले. It will be very bitter to accept it. Because our circumstances talk louder. Our situation talks louder. Our circumstances talk louder. Our tears begin to talk loudly. Our emotions run wild. Our feelings runs crazy. But the word of God is not ruled by your situation, circumstances, by your emotions and feelings, and by your tears. God is not moved by your tears. God is moved by his word. Amen. Amen. ऐकतात म्हज्या भयणीनो म्हाका जे म्हज्या जिवितान घडलां जेन्ना हांव उतर नको आसलो हांव केन्ना चिंतता म्हाका
उतराची सोय म्हणजे हांव देवाचें उतर जें म्हाका परगट जालें इतलीं वर्सां हांवें आयकल्लें जाल्यार आनी त्या उतरा प्रमाणे हांवें चल्लो जाल्यार आयज परिस्थिती दुसरी आसतली पूण देव म्हाका म्हणिना तुवें आयकोंक नाय म्हणून आतां हांवें घडलें आतां फुडें कितें करपाचें आहा तें तुका हांव सांगता. That's why I'm preaching, and those who listen to me, I tell them, you have to be able to fight death. The last enemy is death, but we have been given the power to fight death because we are going to live eternal life until the Lord returns. हांव अशे भाशेन उलयत जाल्यार तुमी म्हणटल्यार हाका खरेंच पिशें लागलां. कितलो लोक मरता, कितलो लोक आपला पाय माय मेला, इतलो म्हजी मेल्यान आनी हो म्हणटा आमी मरची ना. तुका म्हाका पिसो म्हणूंक जाय जाल्यार तुमच्यान म्हणूंक जाता. I can be a mad person for Christ, but the truth is the truth. Amen. Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आमची बाई फातिमा येयल्या. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Bhai Fatima was welcome. Praise Father. You just Thank you, joined Lord. the class. Praise God. So long back I joined. You have been I'm long time in the receiving- class. Yeah, I Yeah. joined from long back. Where are you, in Goa or in Qatar? In Qatar still. Praise God. Stuck with this war thing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. आणि कितें हा विचारपाचें? It's Bhai a Flavie, very good. तुका जबाब मेळलो? Did you get your answer? Oi, brother. Praise God. See, it is not our situation, not our circum, not even what has happened in our life, but the moment we receive the word and the revelation of the word, and we begin to act on that word, we become watchers, we begin to warfare, we begin to groan, we begin to roar, we begin to fight in the spirit, we lift ourselves from the physical world into the spiritual world, and we are fighting against those thrones of the enemy with the power of the Holy Spirit. That enemy will not have the guts or the right or the authority or the license to touch your family, to touch you. Because God is faithful to his word. And Uttaran आपले सांग, I've come so that you may have life to the fullest. And in these last days, fullest days, until Jesus returns. Let me say this again. Life to the fullest in these times, in these last days, is until Jesus returns. Death will not come. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. कोणाक कांय विचारपा ना? ओके. सो ब्रदर कोरिया मागणें? Korea. Praise God. सुर्गीच्या बापा, खरेंच तुज्या उतरा पासत दिनवास तुका. तुजें उतर खरेंच जावन आसा आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या जिविताक उजवाड. तुजें उतर जावन आसा दोनूय वाटेन भाजलोली तलवार. वोय जेजू, तूं आमकां परिपूर्ण जिवीत दिवंक आयला. आनी हें आमी जिवंक येता तुज्या उतरार वावर धरून, तुज्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून, तुजें उतर पाळून
तुजेशी संबंद आमचो घोट करून मागण्यांतल्यान तुवें आमकां आयज उगडास करून दिलो की आमच्या जोण एकल्याची जबाबदारी जावन आसा आमच्या कुटुंबाक लागून आमी जावन आसा तांचे एक राखणदार कशे ओत्मीक राखणदार आनी मागणें करून आमी त्या सैतानाच्यो सगल्यो ताचे जे येवजण्यो आसात त्यो आमी मोडोवन उडोवंक जातात आमच्या मागण्यांतल्यान तुज्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या तूं सदांच आमकां ती उर्बा दिता आमकां तूं एनकरेज कोत्ता आमी केन्ना जायते पावटी आमी आळशी जाता आमचें मागणें जावन आसा आमी चड आनी चड शिडूक रावंक आमी उर्बेन बरोवंक आमचो संबंद जेजूशी आमच्या देवाशी घोट करूंक आमच्या मागण्यांतल्यान आनी आख्खो आमचो कुटुंबाची जी जबाबदारी आमकां जोण एकल्याक आसा ती आमी पाळूंक करूंक येता तुज्याच आदारान फकत आमकां जाय आयती जावंक ही आजची शिकवण खूब गरजेची आमच्या काळजांत ती घोट उरूंक जें कितें आमी आज शिकल्या तें सगलें आमकां उगडासाक हाड पवित्र आत्म्या आनी हे क्लाशींतली भायर सरून आमी तें पाळूंक तूं आमकां आदार दी